जेजू रायाची दबाजीक परब जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा जेजू रायाची दबाजीक परब आचरण करता. वेळाक अनुसार जावन संवसारांत विविध राया आनी अधिकाऱ्यां वरवीं वाडून येवचें नास्तिकपण, दबाव आनी कस पळोवन 1920 आनी 5 इस्वेंत पवित्र सभा जेजू रायाचें फेस्त पवित्र सभेन स्थापन करता. आनी रायांनी आनी अधिकाऱ्यांनी जेजू बरी दयाळ जावन पेल्या सेवा करूंक उलो दिता. हें फेस्त लितुर्जीक वर्साच्या अखेरच्या आनी आदवेंताच्या पयल्या आयतारा मदें दवरून जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार रावूंक लागशिल्लें आपोवणी दिता. तर जेजू बरी दयाळ आनी मोगाळ जावंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. एसेकिएल प्रवादी इस्रायेलाचे धार्मीक वडील आपल्या ताब्यान दिल्ल्या परजेचें जतन घेनातले पळोवन कसो देव तांचो बरो गवळी जावन आपल्या शेळयां पासत कितें सकट त्याग आनी सॅक्रिफीस करता म्हणलें हें उतर आमकां उगडापें करता. तर हें वाचप आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. सांत पाऊल मनशाकुळाची चरित्रां कशी अखेर जातली म्हणल्या सवालाक जबाब दिवन म्हणटा. जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सगळ्या मनशाकुळाचो धनी जाला आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचें ना. ताच्या राज्यांत सर्वांक अवकाश आसा म्हळें कळयता. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. जेजू आपल्या सिसा लागीं उलोवन ताच्या दुसऱ्या येण्या विशयांत जागवणी दिता. जिणे पयनार बरें आदारल्यांक शाबासकी आनी खोटेपण आदारल्यांक शिक्षा मेळटली म्हणलें जागयता. तर बऱ्या करण्यांनी जिवीत नेटोवंक प्रेरण दिवची. हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासत. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेचे फुडारी जावन आशिल्ल्या पापसाहेब, गवळी बाप, याजक आनी धार्मिकांनी जेजूचें रायपणाचें शेवट समजून ताच्या पावलांनी चलून सर दुबळ्या आनी पातक्या थंय मोवाळ आनी दयाळ जावन पवित्र सभा आनीकय चड भावार्थांत मजबूत करूंक तांकां तुज्या आदारान आनी देण्यांनी भर म्हूण मागता हांव. दुसरें देशा पासत. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी आपणा ताब्यान दिल्ल्या परजेचो मोगान जतन घेवंक अशें दुबळ्या आनी निर्गतिकांच्या बरेपणा पासून विशेष कार्यक्रमां मांडून हाडूंक तांकां तुज्या शाणेपणान भर म्हूण मागता हांव. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या गांवांत, वाड्यांत आनी संवसारार अशा सर पिडेस्तां आनी दुबळ्या थंय आमी आमचो सहकार दिवंक अशें तुज्या पुताचें राज संवसारार प्रगट करूंक आमकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता हांव. चवथें अक्रिस्तांवां सांगाता बऱ्या संबंदा पासून. कनवळ्या बापा, आमच्या गांवांत अशा अक्रिस्तांवां थंय आमी बरो संबंद आसा करून एकामेकाच्या गरजांत पावून मोगान शांती समाधानान फिरगस कुटां बांदून हाडूंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता हांव. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. विस्वासी बापा, ह्या युक्रिस्ताच्या मेजा भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी जेजू रायाची देख आमच्या जिवितांत घेवन दुबळ्या थंय उदार, पातक्या थंय दयाळ आनी सर भावार्थ्या थंय मोगाळ जावन फिरगस कुटाम जिवाळ करीशी आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भर म्हूण मागता हांव.